2 दिसां पयलीं म्हादय अभयारण्यातल्या झाडांनी ह्या वाठारांतल्या बसवेश्वर देवळाकडली देवाची पाशाणां गायब जाल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. निमणे ही पाशाणां सांपडली. 16तली 14 पाशाणां पुलिसांच्या हातीक लागल्यात. वाळपय पुलीस सध्या फुडलो तपास करतात. म्हादय अभयारण्यातल्या झाडांनी ह्या वाठारांतल्या बसवेश्वर देवळाकडली ही देवाची पाशाणां 2 दिसां पयलीं गायब जाल्ली म्हणून व्हडलो बोवाळ पडिल्लो. निमणे ही पाशाणां सांपडलेली आसा. 16तली 14 पाशाणां पुलिसांच्या हातीक लागल्यात आनी वाळपय पुलीस फुडलो तपास करतात. म्हादय अभयारण्यातल्या जखमी शिंगाड्याक उपचारा दरम्यानूच मरण आयलें. थळाव्यांनी रान खात्याक जखमी शिंगाड्या विशीं म्हायती दिल्ली. रान खात्यान शिंगाड्याक वाटावपाचे अथक प्रयत्न केले, मात ते यशस्वी थरले ना. निमणे त्या शिंगाड्याक मरण आयलें. ह्या शिंगाड्याक वाटयता आसतनाच मरण आयलें. म्हादय अभयारण्यातल्या जखमी शिंगाड्याक उपचार करता आसतना हें मरण आयलें. थळाव्यांनी रान खात्याक कळीत केल्ले तेन्ना रान खात्यान धांव मारून जखमी शिंगाड्याक वाचोवपाचो खूब प्रयत्न केलो, मात खूब प्रयत्न उपरांत यशस्वी कांय थारलें ना आनी ह्या शिंगाड्याक लास्टाक मरण आयलें. देवाची शपथ आनी लोकांचो विश्वासघात करून काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारांक घरा धाडपाचो वेळ आयला अशी तिडक काँग्रेस फुडारी अमित पाटकर हाणें उक्तायली. मडगांवांत 14 सप्टेंबराक 8 आमदारांच्या फोटवांक उजो लावन राजकारणांतलो काळो दीस काँग्रेस पक्षान मनायलो. मडगांवांत बेगीनूच काँग्रेस ऑफीस उक्तें करून हेर गजाली जाग्यार घालतले अशी म्हायती अमित पाटकरान दिल्या. गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर पंचायत पावण्यार चवथ ई बाजार सुरू करतले. हाचे वरवीं स्वयंसहाय्य गट, महिला बचत गटांच्या उत्पादनांक मार्केट मेळटले. चवथी खातीर खावपाचे जिन्नस पंचायत कार्यालयांत उपलब्ध मेळचे आनी ताका लागून बायलांच्या ग्रुपांक स्वयंपूर्ण इश्ट सहकार्य करतले. चवथ ई बाजार ह्या संकेतथळाचेर सगळे जिन्नस आसतले आनी ते खंयच्यानूय ते विकते घेवं येता. स्विगी वरवीं ते घरा मेरेन पावतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. परबा खातीर खावपाचे जिन्नस थळाव्या उत्पादकां कडल्यानूच घेवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. अंदू चवथीक सगळ्यो स्ट्रीट लायट्स पेट्टल्यो अशें उतर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलें. तशेंच अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जें उरलां तें पुराय जातलें आनी तें पुराय जाल्या उपरांत रस्त्याचें काम हातांत घेतले अशें सुदीन ढवळीकरान स्पश्ट केलें. तांचें अशें म्हणणें आसा की चवथी पयलीं रस्त्या वयल्यो सगळ्यो स्ट्रीट लायट्स पेट्टल्यो अशें तांणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उतर दिलां. तशेंच अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम पुराय जाल्या उपरांत रस्त्याचें काम हातांत घेतले अशें सुदीन ढवळीकरान स्पश्ट केलें.
गृह आधार योजनेखाला लाभार्थ्यांक मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी मंजुरी पत्रां वाटप सुवाळो रवींद्र भवन मडगांव हांगासर जालो. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकर, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. नव्या 11,000 आवयांक गृह आधार दिवपाचें काम केलां. हाका लागून मुखेलमंत्र्यान बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे उपकार आठयले. गृह आधार योजनेखाला लाभार्थ्यांक दर म्हयन्याक 1,500 रुपया तांच्या खात्यांत जमा जाता. ह्यान फुडें गृह आधार योजनेखाला मेळपी पयशे वाडोवन दिवपाचे यत्न करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भुरगीं आनी बालकल्याण खात्या अंतर्गत नवीन गृह आधार योजनेच्या लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्राचें वांटप केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. वेगवेगळे योजनेखाला 310 कोटी रुपया लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा जाल्यात. तशेंच पेंडींग आशिल्ले गृह आधार योजनेचे पयशे ऑगस्ट मेरेन क्लियर केल्यात. उरिल्ले पयशे चवथी पयलीं क्लियर करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. काकोडा कुडचडे पालिका आणि सुपर कॉम्प्लेक्स स्कूल कुडचडे हांच्या जोडपालवान नो प्लास्टीक रॅली आयोजीत केल्ली. ह्या रॅलीत 8 स्कुलांनी वांटो घेतिल्लो. स्कुलाच्या भुरग्यांनी दुकानदारांक कपड्याची बॅगां वांटप केली. लोकांनी प्लास्टिकाचो वापर करचो न्हय हो मुखेल हेत नदरे मुखार दवरून स्कुलाच्या भुरग्यांनी प्लास्टीक न वापरपाची लोकांच्या मनांत जागृताय केली. काँग्रेस फुडारी अमित पाटकरान मडगांव केटीसी बस स्टँडा वयल्या पायलटांची भेट घेतली. कोरोना महामारीत मडगांवच्या दर एका पायलटाक 5,000 रुपया दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. पूण आजून पायलटांक पयशे दिले ना. 5,000 रुपया बेगोबेग ह्या पायलटांक दिवचे अशी मागणी काँग्रेस फुडारी अमित पाटकरान केला. चवथीच्या फाटभुंयेर फोंड्या पुलिशेन शुक्रारा नियमावळ जाहीर केली. लावडस्पीकर वापरपा खातीर पुलिसां कडल्यान अर्ज घालून परवानगी घेवची पडटली. त्या भायर रातचे 10 मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी आसा अशी माहिती फोंडेचो DYSP आशीष शिरोडकरान दिल्या.
CSR खाला अंगणवाड्यांक निधी मेळोवपा खातीर महिला आनी बाल कल्याण खात्या अंतर्गत फावंडेशन स्थापन करपाचें थारायलां अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची उरिल्ली कामां रोखडीच पुराय जातली अशें तांचें म्हणणें आसा. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत काँग्रेस पक्ष वेंचून येतलो असो विश्वास काँग्रेस फुडारी अमित पाटकर हाणें उक्तायला. मडगांवच्या लोकांक काँग्रेस पक्ष ऑफिसूय उक्तें करतले अशें अमित पाटकराचें म्हणणें आसा. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत काँग्रेस पक्ष वेंचून येतलो असो विश्वास आतां काँग्रेस फुडारी अमित पाटकरान उक्तायल्लो आसा. तशेंच मडगांवच्या लोकांक काँग्रेस पक्ष ऑफिसूय उक्तें करून दितले अशें तांचें म्हणणें आसा. आमच्या दायज स्थळांचें संरक्षण करप आमचें कर्तव्य जावन आसा. देखून पावसाच्या दिसांनी कुचेली इगर्जेची जी संरक्षण वणत कोसळिल्ली तिच्या पुनर्बांदणीचें काम हातांत घेतिल्लें आसा अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान सांगलें. इगर्जेच्या 5 रस्त्याचेर मोपा विमानतळ वचपी प्रवाशांच्या संख्येत वाड जाल्ली आसा. देखून येरादारी लेगीत सुरळीत जावपाची गरज आशिल्ल्यान रस्तो रुंदीकरणाचें काम बेगीनूच जातलें अशी माहिती जोशुआन ह्या वेळार दिली. जागृती विलेज ऑर्गनायझेशन, ग्रामीण उदरगत आणि नाबार्ड विभाग हांच्या जोडपालवान चवथीचो बाजार वाळपय पालिका सभाघरात थारायला. ह्या बाजाराचें उक्तावण वाळपय पालिकेची नगराध्यक्ष शेहजीन शेख हांणी केली. ह्या बाजारात चवथीक लागपी माटोळीचें सामान, कपडे, गोड पदार्थ आणि हेर सामानाचें प्रदर्शन केलेलें आसा. सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान बायलांनी वेगवेगळ्या तरेचें सामान ह्या बाजाराक विकपाक दवरलां. चवथीच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सजावटीच्या सामानान फुलून गेला. सजावटीच्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या, मात आजून तरी अपेक्षे प्रमाण खरेदीक तसो नेट येवंक नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां. चवथीची उमेद दिसान दीस वाडत आसा. देखून सजावट सामान खरेदी करपाक बरो प्रतिसाद मेळटलो असो विश्वास दुकानदारांक आसा. सजावट साहित्य विक्रीतींतल्यान दिवचलच्या बाजारात लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता.
सगळीकडेन चवथीच्या ल्हार पातळ्ळा. गणेश भक्त चवथीच्या तयारेक लागला. चवथीक 4 दीस आसतना शुक्रारा दिवचलचे श्री शांतादुर्गा शिशु वाटिकेत गणपती पूजन सुवाळो मनयलो. चवथ कशी मनयतात ताचे बालमनाचेर संस्कार जावचे म्हणून फाटल्या 25 वर्सांच्यान दर वर्सा चवथी पयलीं ह्या शिशु वाटिकेत गणपती पूजन करून एका दिसाची चवथ मनयतात. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा NIAच्या पथकान बेरेस्तारा उजगांवां धाड घालून एका अल्पवयीन भुरग्याचो मोबायल जप्त केलो. हो भुरगो उजगांवां एका शाळेंत 10वेंत शिकतालो. तो मूळ गोंयकार न्हय, फाटलीं 10 वर्सां ताची फामिली गोंयांत राबितो करता. सद्याक ताची चवकशी करून NIAचें पथक झारखंडाक गेलां आनी फुडल्या चवकशे खातीर ताका झारखंड आपयला म्हणून कळटा. चोपडे, मोरजे, पालये ह्या वाठारांत गोंय पर्यटन विकास महामंडळान केल्ल्या सोबितीकरण प्रकल्पांतल्यो लायटी पेटना आशिल्ल्यो. ह्या संदर्भात वीज मंत्र्या कडेन बसका घेवन ह्यो लायटी चवथी मेरेन पेट्टल्यो अशें उतर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलां. तशेंच पुलीस स्टेशन लेगीत बेगोबेग सुरू करतले अशें जीत आरोलकराचें म्हणणें आसा. दक्षिण गोंयचो सद्याचो काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान परत एक फावट लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची इच्छा उलोवन दाखयल्या. पक्षान संद दिली जाल्यार खंय तो तयार आसा आनी ही आपली निमणी वेंचणूक अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा. आपली निमणी वेंचणूक आसतली अशें ताचें म्हणणें आसा. दक्षिण गोंयचो सद्याचो काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचें म्हणणें आसा. परत एक फावट लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची ताची इच्छा आसा आनी तांणी ती उलोवन दाखयल्या. पक्षान संद दिली जाल्यार खंय तो तयार आसा आनी ही आपली निमणी वेंचणूक अशें ताचें म्हणणें. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण SGPDA बाजाराच्या भायर किरकोळ नुस्त्याची विक्री वरिश्ठांच्या सुचोवण्या प्रमाण पालिका कर्मचाऱ्यांनी थांबयली. पालिकाच्या कामगारांनी विक्रेत्यांची दुकानां काडून उडयली. ताका लागून किरकोळ नुस्तें विक्रेत्यांनी तिडक उक्तायल्या. सकाळी 10 वरांचेर जर बाजार बंद केलो जाल्यार नुस्तें विकपाचें कशें म्हणून नुस्तेकारांनी प्रश्न उपरासलो.
राज्यात काँग्रेस जिती उरल्या काय म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केल्ल्या विधानाक गोंय काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान जाप दिली. विश्वजीत राणेक सध्या गर्व जाला अशें ताचें म्हणणें आसा. ताका अमित पाटकर कोण हो खबर ना जाल्यार तो मंत्रीपदार रावपाच्या लायकीचो ना अशें वक्तव्य गिरीश चोडणकरान केलां. फाटीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केल्ल्या विधानाक गोंय काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान ही जाप दिल्या. विश्वजीत राणेक सध्या गर्व जालेलो आसा अशें ताचें म्हणणें. ताका अमित पाटकर कोण हो खबर ना जाल्यार तो मंत्रीपदार रावपाच्या लायकीचो ना अशें गिरीश चोडणकराचें म्हणणें आसा. कांय दिसां पयलीं ताळीवाडा म्हापशां हांगासर पार्क केल्ल्या दुचाकींक चोरी केल्ल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो दुचाकी ज्यो आसा त्यो चोरयेक गेल्ल्यो. सोमारा म्हापशां पुलिसांनी 2 तरणाट्यांक अटक करून ह्यो दुचाकी जप्त केल्यो. ह्या चोरयेचें प्रकरण ह्या CCTV कॅमेरांत कैद जाल्ल्यान फुटेजीच्या आदारान ह्या चोरांक धरपाक पुलिसांक सोंपें जालें. हालीं गोंयांत अपघाताच्यो घडणुको वाडत आसा. ह्या घडणुकांचेर आळबंद हाडपा खातीर केपें आनी कुडचडेंच्या येरादारी पुलिसांनी खासा एक अशी मोहीम राबयली. ह्या वेळार सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्यांक आनी हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक पुलिसांनी तालावां दिल्या. केपें आनी कुडचडेंच्या येरादारी पुलिसांनी ही मोहीम राबयली. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा त्या फाटभुंयेर ही मोहीम राबयली. ह्या घडणुकांचेर आळबंद हाडपा खातीर केपें आनी कुडचडेंच्या येरादारी पुलिसांनी ही मोहीम राबयली. ह्या वेळार सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्यांक तालावां दिली तशेंच हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक सुद्दां पुलिसांनी आडयले. वास्को वाठारांत वाडिल्ल्या डेंग्यूच्या साथीचेर वास्को अर्बन भलायकी केंद्रान जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. मुरगांव पालिका संकुलांत जाल्ले हे बसकेक शारांतले बिल्डरूय वांटेकार जाल्ले. वास्को उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान लोक उदक सांठोवन दवरतात. हाका लागूनय जळारां वाडटात आनी डेंग्यू पातळटा अशें दोतोरांनी सांगलें. स्वयंपूर्ण मार्केटाची संकल्पना फक्त चवथी पयली न्हय आनी ती सदांकाळ चालूच उरतली आनी ह्या ॲपा वरवीं राज्यांत तयार जाल्ली खाणां पावोवपाची संकल्पना चालीक लायतले आनी बायलांच्या बचत गटाकूय उर्बा दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान रेईस मांगूस नव्या पंचायतीचें उक्तावण जाले उपरांत सांगलें. ह्या वेळार थळावा आमदार केदार नायक, खेळां मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले.